अहमदाबादच्या एका 38 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मोपा विमानतळार बॉम्ब दवरल्याची वावडी पातळायल्ल्यान पुलिसांनी धरलो। लोकांक धोको निर्माण केल्ल्याचो आरोप करून मोपा विमानतळ पुलिसांनी तेका ताब्यात घेतलो। पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण या मनशान चेक इन काउंटराचेर बॉम्ब हे उतर वापरिल्ल्यान भय निर्माण जालो। उपरांत विमान कंपनीच्या सुरक्षा व्यवस्थापकान ताची माहिती दिली। मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशनान भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमाखाला त्या मनशा आड FIR नोंद केल्या, कारण ताणे विधान करून लोकांक तिडक निर्माण करून हेरांचो जीव धोको निर्माण केला। मोपा पुलीस हे प्रकरणान फुडली चौकशी करतात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।